नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. के फॉर्मावेले नेमाविशीं लीजवाल्यांक दुबाव, मायनिंग लीज डिडाची प्रक्रिया आडकली. फायल खण सचिवा कडेन पयल्या टप्प्यांत 28तले 13 लीज डिडांचेर सयो. दोतोर जॅक सिकेर ओपिनियन पोलाचो फादर न्ही म्हूण ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेचें वादग्रस्त वक्तव्य. तोमाजीन कार्दोज प्रेमानंद लोटलीकार म्हणटा भेंब्रेचें वक्तव्य जातीवादी. कुंकळ्ळेची मुथूत फायनान्स लुटपाचे फशिल्ले यत्नाचो सगळो थरार कॅमेराचेर रेकॉर्ड. पळयात स्टाफाचेर आयिल्ल्या आकांताची सीसीटीव्ही फुटेज. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. अपना घरांतल्या भुरग्यांची धुमशणां. 20 भुरग्यांनी स्टाफाचेर हाडला आकांत. जनेलां लायटीचें सामान फोडून काबार. भुरगीं सोदतात मेळपाक ज्युव्हिनायल बोर्डाचे मुखेल जुईजाक. शिवसेनेक महाराष्ट्र सरकारांत घेवपा वेल्यान बीजेपी शिवसेने मदली कोफुसांवां मिटली. शिवसेनेक 12 मंत्रीपदां. शुक्रारा मंत्रिमंडळ विस्तार आनी सोपूतविधी. केसरकर चड करून राज्यमंत्री. आनी फुटबॉलांतल्यान दितले शांतिकायेचो संदेश आनी मनोरंजनय म्हणटात ब्राझीलाचे टिमीचे प्रतिनिधी. युनिटी वर्ल्ड कप शुक्रारा सावन राया ग्राउंडार. आता खबरो विस्तारान. के फॉर्मावेले नेमाविशीं लीजवाल्यांनी दुबाव उक्तायल्ल्यान लीज डिडाची प्रक्रिया ब्रेस्तारा तडीक लागूंक पावली ना. हे दुबाव पयस करून खण सचिव ती फायल खण संचालका कडेन धाडटलो. प्रक्रिये पुराय जावंक 1-2 दीस लागतले. त्या उपरांतच मायनिंग डीड जावन गोंय सरकारान घाल्ली खणबंदी आपोआप फाटीं येतली. स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ले 28तले 13 लिजांचे पयल्या टप्प्यांत लीज डीड जातले. 28तले वट्ट 21 लीज चड करून रिन्यू जातले. बेरेस्तारा सरकार मायनिंग कंपन्यां कडेन लीज डीड करपाचो आशिल्लो. हे डीड जाल्ले जाल्यार त्याच वेळार राज्य सरकाराचो खणबंदीचो आदेशूय आपोआप फाटीं सरपाचो. पूण लीज डीड करतना के फॉर्म भरतना लीज धारकांनी फॉर्मांतल्या कांय नेमां विशीं दुबाव उक्तायल्ल्यान प्रक्रिया बिरेस्तारा पुराय जावंक शकली ना. लीज धारकांनी दुबाव उक्तायल्यात त्याची फायल खण सचिव अमजद ताका कडेन पावल्या. तो ह्या गजालीचो अभ्यास करून गरजेची दुरुस्ती करून फायल खण संचालक प्रसन्न आचार्य कडेन धाडटलो. उपरांत 1-2 दिसां भितर लीज डिडाची प्रक्रिया तडीक लागपाक शकता म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. आदोगाद उदय भेंब्रेचे दोतोर जॅक सिकेरा वेले वक्तव्यान वाद सुरू जाला. जॅक सिकेरा ओपिनियन पोलाचो फादर न्ही अशें वक्तव्य उदय भेंब्रेन केल्लें. उदय भेंब्रेच्या वक्तव्याक लागून कांय गोंयकार दुखावल्यात. तोमाजीन कार्दोज आनी प्रेमानंद लोटलीकारान ताका जातीवादी वक्तव्य म्हणलां. उदय भेंब्रेच्या समाजान ख्रिस्ती समाजाक फक्त वापरून घेतलो असोय आरोप तोमाजीनान केलो. कोणूय कितेंय म्हणल्यार पसून लोकां खातीर जॅक सिकेर ओपिनियन पोलाचो फादरच उरतलो अशें तोमाजीन म्हणटा. आदोगाद उदय भेंब्रेन एका कार्यावळींत इतिहासाचेर उलयतना हो बॉम्ब घालो. दोतोर जॅक सिकेर ओपिनियन पोलाचो फादर न्हू अशें म्हणत ताणें वाद सुरू केलो. ओपिनियन पोलाच्या संबंधान एक गैरसमज आसा की डॉक्टर जॅक डी सिकेरा हो ओपिनियन पोलाचो फादर. बारीक पळयल्यार ओपिनियन पोलाक फादरच ना म्हणून तो अमकोच म्हणून कोणूय सांगप हें कठीण जाता. ओपिनियन पोल ही उतराय ताणें घडयली ना आनी ओपिनियन पोल जिखपाक सगळें श्रेय ताका एकल्याक आसा अशें म्हणूंक जायना. उदय भेंब्रेच्या वक्तव्याक लागून कांय गोंयकार दुखावल्यात. तियात्र अकादमीचो तोमाजीन कार्दोज म्हणटा भेंब्रे आपल्या समाजाचें मत उलयता. त्या समाजान ख्रिस्ती लोकांक फकत वापरून घेतला असो आरोप तोमाजीनान केला. उदय भेंब्रेन सांगलां तें ताचें खाजगी मत आसा, तें ताच्या समाजाचें मत आसा. कित्याक तो एक समाज आसा ज्या समाजान क्रिस्तांव समाजाचो गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत भरपूर फायदो घेतलो आसा. जें क्रेडीट ह्या समाजाक दिवंक जाय आसलें, ह्या समाजांतल्या फुडाऱ्यांक दिवंक जाय आसलें तें मात तें केन्नाच दिलें ना. डॉक्टर जॅक डी सिक्वेरा जोरी तर तांच्या समाजाचो जाल्लो जाल्यार ताका ते दुसरेच दिसा फादर ऑफ ओपिनियन पोल करपाचें. उदय बाबान तर कितलेंय तो न्हू म्हटलो, ओपिनियन फादर ऑफ ओपिनियन तो न्हू म्हटलो, गोंयची परजा डॉक्टर जॅक डी सिक्वेराक फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणटलीच.
प्रेमानंद लोटलीकार म्हणटा, कोणें कितें म्हणू, लोक दोतोर जॅक सिकेराक फादर ऑफ द ओपिनियन पोल म्हणूनच वळखतले. प्रेमानंदान महात्मा गांधीजीची देख जॅक सिकेराक लायली. जशे कांय लोक म्हणटात की ते 10 जाणांगेर काम म्हणून तोच एकलो कसो फादर. मुगेलो प्रश्न आसा, भारत देश जेन्ना स्वतंत्र जालो आज आमी महात्मा गांधीक फादर ऑफ द नेशन म्हणटात. तो थंय एकलो नाशिल्लो न्ही. इंडिपेंडंट मुवमेंट जो आसा तो वॉज फॉट अंडर द लिडरशीप ऑफ महात्मा गांधी. सो ताका आमी फादर ऑफ नेशन म्हणटात. तेच भशेन हांगा जे ओपिनियन पोल आसा, ओपिनियन पोल वॉज फॉट अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर जॅक सिकेर. कांय लोक जे आज हो प्रश्न जो मुखार हाडटा ते म्हाका दिसता दे आर कॉम्युनल. तेंगे मायनस कॉम्युनल. सो असलो लोकांक हांव ताका निशेध करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुंकळ्ळेची मुथूट फायनान्स लुटपाचो यत्न बुधवारा फसलो खरो, मात सगळो थरार आनी आकांत थंयचे CCTVचेर रेकॉर्ड जाला. हेल्मेट घालून आयिल्ले त्या तरणाट्यान सुरो दाखोवन मॅनेजरा कडेन पयशे मागले. स्टाफान बोवाळ मारपाक सुरू केलो. तांकां ताणें दांड्यान बडयले. मात लुटीचो यत्न फसलो म्हूण कळटनाच आबूज जावन धांवलो. पयल्या मजल्यावेल्यान उडी मारली आनी पांय मोडिल्ल्यान आयतोच पुलिसांक सांपडलो. पळयात ह्या आकांताची फुटेज. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. कुंकळे मुथूट फायनान्साच्या ऑफिसाचेर बुधवारा रेमंड बर्रेटो ह्या तरणाट्यान दनपारच्या सुमाराक हल्लो केलो. हातांत दांडो आनी सुरो घेवन आयिल्ल्या ह्या तरणाट्यान मॅनेजरा लागीं पयशांची मागणी केली. भितर सरतना ताणें हेल्मेट घाल्लें. कर्मचाऱ्यांनी बोवाळ मारिल्ल्यान ह्या तरणाट्यान मेळट्या त्या कर्मचाऱ्यांचेर हल्लो केलो. एका कर्मचाऱ्यान अलार्म बटन दामतकीच भियेल्ल्या रेमंडान थंयच्यान पळ काडलो. पळून वचपा खातीर ताणें पयल्या माळये वयल्यान उडी मारली आनी पांय मोडिल्ल्यान पुलिसांच्या तावडीत सांपडलो. पुलीस निरीक्षक राम आसरेन ह्या विशीं प्रुडंटाक सांगलें. We had asked his name. He had disclosed his name as Raymond Barreto. He is a resident of Kunkale. इतले मजगतीं मडगांव पुलिसांच्या ताब्यांत आशिल्ल्या मोटरसायकलींचे स्पेअर पार्ट चोरपी लोकांक बुद्ध शिकोवपाचें मडगांवच्या जेजूस आंतावान थारायलां. ताच्या पुताची मोटरसायकल मडगांवां पुलिसेन आसतना मोटरसायकलीचे सुटे पार्ट कोणे तरी चोरून व्हेले. जेजूस आंतावान मुख्यमंत्र्या लागीं कागाळ केल्या. सद्या हांवें 1 तारखेर पुलीस कंप्लेन दिल्लें, थिंगा रिटर्न दिल्लें. सो PI दिल्लें. तेच म्हाका अजून आन्सर मेळ्ळो ना. जे प्लेस तेमी CCTV बसोवपाच्यो नाक थिंग CCTV बसयले ते प्लेस बसोवपा जाय. चोर कोण ते मोटरसायकला पार्ट्स कोण वताय ते कळपा थिंग CCTV बसोवपा जाय. आज सद्या मागे कांय आन्सर केलें ना म्हूण कांय म्हाका आन्सर केलें ना म्हूण आतां हांव सद्या CMA दिता. तेंची कंप्लेन CC टू CMA दिवपा वयता. आज सद्या हांव CMA बरें वयता. पूण हांव तें केसो सोडपाना. म्हाका नियाळ मेळ बगर. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊ एक विराम.